8 वर्सांत सरकाराचे सुधारित कामधेनू स्किमीचे सुमार 3,500 लावार्थी स्किमीक दुधकाराचो रिस्पॉन्स पडटा। अजूनय ही स्कीम घेवंक सोदपी आनी घेतिल्ल्या दुधकारांच्यो अडचणी सुटना। स्किमीचो गोंयांत दुधाचें उत्पादन वाडोवंक कितलो उपयोग जालो? स्किमीक लावार्थींचो रिस्पॉन्स पडटा कित्याक? सरकारी फार्मांनी कामधेनूचो कारभार धड चल्ला काय कितें? स्किमीचे परफॉर्मन्साचेर खासा रिपोर्ट। गोंयांत दुधकारांक उर्बा दिवंक म्हूण 2012 त कामधेनू स्किमीत काय बदल करून सरकारान सुधारीत कामधेनू स्कीम हाडली। स्किमीचेर आतामेरेन सरकारान 50 कोटी मोडल्यात। मात फाटल्या 8 वर्सांत सुधारीत स्किमीचे लावार्थी 3,500। सध्या सरकाराची ही महत्वाकांक्षी स्कीम चल्ल्या ती अशी। 2012 सावन सुधारीत कामधेनूचेर 50.98 कोटी खर्च। सुधारीत कामधेनूचे आतामेरेन 3,581 लावार्थी। कामधेनू खाला दुधकारांनी हाडली 11,741 गोरवां। हाडिल्ले 11,741 2,345 मेली, उरली 9,396। गोंयांत सध्या दूध उत्पादन दिसाक 1.68 लाख लिटर। फाटल्या 8 वर्सांत स्किमीक दुधकारांचो रिस्पॉन्स पळयात। सुधारीत स्किमीची पयली 2-3 वर्सां सोडल्यार उपरांत रिस्पॉन्स पडटा। वर्स 2012-13 497 लावार्थी, वर्स 2013-14 784 लावार्थी, वर्स 2014-15 816 लावार्थी, वर्स 2015-16 501 लावार्थी, वर्स 2016-17 400 लावार्थी, वर्स 2017-18 386 लावार्थी, वर्स 2018 ते आतां मेरेन 197 लावार्थी। 8 वर्सां जाली ही सुधारीत स्कीम चल्ल्या, मात दुधकारांच्यो अडचणी अजूनय सोंपनात। साश्टीचो दुधकार दुर्गे शिरोडकार म्हणटा, सहकार खातें आनी सरकाराचो ताळमेळूच ना, फटको दुधकारांक। स्कीम बरी आशिल्ली, पूण ती स्कीम मुखार चलता आसतना खंय तरी आडखळी येवपाक लागल्यो। ते स्किमीक जेन्ना एनिमल हजबंड्रीन ती बाब मनोहर पर्रीकारान जी स्कीम काडली, तेजे बरोबर हे स्किमीच्या तालमेल जालो ना। जेन्ना कॉपरेटीव डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री हे तिगांचे तालमेल जावपाक जाय आशिल्लें। अशें जावपाक लागलें की ते कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान जेन्ना दूध घातलें तेन्ना खंय तरी आमची एकमेव गोवा डेरी की जी आमची फार्मराले बरें चिंतता, थंय सुद्दां कितें तरी एक बोवाळ जावपाक लागलो की थंय कितें तरी स्कॅन्डल जाला, कितें हें जालां, रेट सारको मेळना जालो। थंय तालमेल ना जालो गव्हर्मेंटाचो आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचो। नॅशनल बँकां वरवीं कामधेनू घेवंक गेल्यार मोठ्यो अडचणी। ह्या बँकांच्या ऑफिसरांक स्किमीचो प्रोसिजर सारको खबर नाशिल्ल्यान कटकटीत दुधकाराक। हेणी पयशे डिडक्शन करीत रावले। 2 आमचे फोर्टनायट पेमेंट जाताले, ते दोनूय फोर्टनायट पेमेंट डिडक्शन केले। आमचो बोनस येयल्लो, बोनस डिडक्शन केलो, आमकां फीड हाडपाक पयशे ना जाले आनी बिजनेस सारकें बँकरप्ट जाले आमी बिजनेस करपाक। लास्ट मंथ मुगेले 1,700 or 800 कितें येयल्ले आनी प्लस 1,000 मिनिमम मेंटेन केल्लो, ते सगळे डिडक्शन करून 0 केलो। हे स्किमींत इतली बरी स्कीम गव्हर्मेंटान केल्ली आहा, पूण कितें तांकां एक गायडलायन्साची एक कामधेनू एस स्किमीची कांयच हें ना, इन्फॉर्मेशन ना। हे सेंट्रल बँकाचे ऑफिसर एवरी 3 मंथ्स चेंज जाताय। तांकां 3 मंथ्सान चेंज जातरी तांकां गायडलायन्स खबर आसना। सरकारी फार्मा वेल्यान घेतिल्ल्यो गायी खंय दुधाक कमी, त्यो मरपाचें प्रमाणूय चड। 50,000 भर हें भर तें म्हणटा आमचे कडेन जायना आनी तुमकां जाल्यो त्यो गायो व्हरच्यो आनी त्यो गायो काडून आमी म्हणजे एक फेलीच ना। कितें त्यो तुका प्रेग्नेंटूय जायना एक जाल्यार आनी तेंगेलें ते भाशेन दूदूय आमकां मेळना। कितें आमगेली आतां सोसायटी आसा ती दूद घालते आमी आतां ते बाबा मायनस करून आमकां पेमेंट करता। कितें तेंकांय रीण तुमकांय रीण तुमकांय तेंकांय रीण, तें आमचे कडेन जायना। आतां आमी कितें करपाचें तें आतां गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें आनी आमी सांगपाचें कितें तें। 3 गायो त्यो हांवें हाडलेल्यो त्यो, कितें 3 गायांतली एक गाय रिजेक्टेड केली, एक गाय मेली आनी एक गायेचे पयशे भरपाक। ती गाय सद्या आतां दूद ना, कितें करपाक? 3 म्हयन्या भितर एक गाय मेली, तेजे कितें मायनस केलां आनी तेणें इन्शुरन्सान बँकाक कितें दिलां तें म्हाका कांय कळयलें ना तेणी। आनी आतां म्हणटा म्हाका 95,000 लोन गेलो तो 1,20,000 बरी म्हूण, आनी मुगे दोन पाटी 10,000 काडली तेणी, काट केले, पूण म्हाका हावड हाडपाक कांय ना, पयशे ना जाले आनी मुगे बिजनेस डावन पडले। एके वटेन गोवा डेरीच्यो नित्याच्यो भानगडी, दुधाचो रेट मेळटा कमी आनी धंद्यात कामधेनूच्यो नाना तरेच्यो अडचणी। दुधकारांचो रिस्पॉन्स पळयल्यार फाटल्या 8 वर्सांत कामधेनूचो ग्राफ चडपाचो सोडून पडटा। आंकडे पळयल्यार स्कीम स्टॅग्नेट जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडे वांगडा साश्टेच्यान भीमा पाटील।
मुक्त गोयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकराची आयतारा पुण्यतिथी जाली. सभापती प्रमोद सावंत, मोगोचो अध्यक्ष दीपक, गोवा सुरक्षा मंचाचो सुभाष वेलिंगकार आणि बाकीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मिरामार आणि पणजे भाऊक आर्गां ओंपली. कलंगुटे आणि फर्मागुडेरूय भाऊक श्रद्धांजली दिवंक कार्यावळ जाली. तब्बल आज 50 वर्सां उपरांत जर आमी पळयत जाल्यार गोंयांतल्या वेगवेगळ्या मळार जाल्ली उदरगत ही प्राथमीक शिक्षणाची सोय गांवागांवांत गेल्ल्या कारणानूच जावंक शकली. आनी ताका लागून आज भाऊसाहेब बांदोडकरांक याद करता आसतना म्हाका सांगपाक खूश भोगता की गोंयांतल्या ह्या उदरगतीच्या वाट्यात भाऊसाहेब बांदोडकरांचो खंय मोठो वांटो आसा. आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर गोंयांत ना, काही कारणास्तव ते अमेरिकेत आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तिनूय जाग्याचेर मिरामार आसतलें ओल्ड सचिवालय आनी नवीन सचिवालय. भाऊसाहेब बांदोडकरांक हार घालून तांकां आर्गां ओंपपाचो म्हाका संधी मेळ्ळी. फर्मागुडयेरूय आमदार मंत्र्यांनी भाऊक आर्गां ओंपली. आनी आमकां दिसता की भाऊसाहेबान खुबशे विचार आशिल्ले. इवन सलावली डॅम, नंतर बोंडला, अशी वेगवेगळ्या हितून इवन हे युनिवर्सिटी तेगेली हांगा हाडपाची आशिल्ली, कुंडय पाटराची हाडपाची आशिल्ली. म्हणजे जे तेणें हांगसर पावंड घातलो तो खरें म्हणल्यार आयच्या बहुजन समाजाक तेजो फायदो जालो. शिक्षणाचो बुनादीचो फातर ह्या पयल्या मुख्यमंत्र्यान गोंयांत घातिल्लो 1963 गांवागांवांत शाळा सुरू करून त्याचे आज फळ गोंयकारांक मेळटा. कारण गोंयांत आज शिक्षणा खातीर भरपूर सुविधा उपलब्ध जाल्ले आसा आनी तातूंतल्यान आमच्या गोंयकाराक जवळ जवळ 95% आमचे भुरगे शिकूं शकता आनी नांव कमोवंक शकता. गोंयाक खरें दिशेन व्हेलें म्हटल्यार आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान. जावं ते गरीब, जावं ते शेतकार, जावं ते बिझनेसमॅन, अशा प्रत्येक मनशाक त्यांनी आपल्या वेवसायांतल्यान त्यांचो वेवसाय मायनींग आशिल्लो आनी मायनींग वेवसायान जे कितें तांकां मेळटालें ते गोंयकाराक म्हणजे खरेंच गरज आसा तांकां दिताले. प्रत्येक ड्रायव्हर जावं तेंचे कामगार जावं गोंयची जनता जावं प्रत्येक मनशाक ते हेल्प करताले. ह्या वाठाराक आमच्या सांगे तालुक्याक जावं आमच्या सावथ गोवाक ते ग्रामीण भागाक खरेंच तरी जे कितें म्हणजे सरकारी प्रॉपर्टी म्हणून त्यांनी दवरल्या. म्हणजे आयज साळावले डॅम इरिगेशनाची प्रॉपर्टी त्यांनी सांबाळून दवरल्या. तशेंच आयज आमचे एनिमल हजबंड्री मोल्या त्यांनी सांबाळून दवरल्या. आयज एग्रीकल्चर फार्म जे आसा काल्या जावं सांग्यार जावं ही सगळी प्रॉपर्टी त्यांनी सांबाळ्या. आयज आमकां आमच्या तरणाट्याक फुडें कितें करपाक आमची एक सरकाराची प्रॉपर्टी आसा म्हणून अभिमान आसा. एक विजनरी मनीस आशिल्लो, केन्नाच कसल्याच दाना फाटल्यान कसलीच अपेक्षा बाळगिली ना. आणि आज गोंयचें नांव सातत्यान आनी भाऊसाहेब बांदोडकराची आज आमी सगळे ताका श्रद्धांजली वाहोवपा खातीर आमी उपस्थित जाल्ले आसात. कळंगुटे थंयचो आमदार मायकल लोबोन आर्गां ओंपली. Some statues we have done. Those are hidden faces behind St. Anthony Chapel. तसो आमी हिंगा बरो स्क्वेअर करूया. गव्हर्मेंटाचो जागो आहा हिंगा खूब. And फ्रीडम फायटर्स स्क्वेअर म्हणून घालया. फॉट फॉर लिबरेशन अँड इंडिपेंडन्स. तेंचो उगडास करपाकूच जाय. फ्युचर जनरेशनाचे जे यूथ आहा आमचे भुरगे तांकां कळपाक जाय की हे रिस्पॉन्सिबल आसले आमकां फ्रीडम मेळपाक.
नाल्यार इसोत्तले भुरगे फुडल्यान कळचेच ना की बाबा शिड्याको कोण आसलो, गोविंद कोण आसलो, सिरसाट कोण आसलो. कित्याक म्हाकाच सिरसाटाचो फेस खबर ना, बांदोडकराची फेस खबर आहा कित्याक तेजो वयता थिंगा स्टॅच्यू आहा आमचो विधानसभेन आहा. तशें तेंचे स्टॅच्यू आमच्या कलांगुटान आसचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.